मेरी ॲरन मेलरॉय डिसोजा ताच्या 5व्या जल्म दिसा अर्गामेज दिता. मर्विन डिसोजा आनी कुटुंब शियोन आनी स्वीडल अर्गामेज दितात तांच्या जल्मा दिता. तशेंच संतोष ताच्या जल्मा दिसा अर्गामेज दिता. बाळका जेजू अर्गामेज दितात. हेलेन पिंटो, अनिशा डिसोजा, ॲडली डिसोजा, एड्रिक डिसोजा, जेसन नाझरेथ, आयवन स्टीफन डिसोजा, शार्लेट डिसोजा, रिक्सन डिसोजा, सिल्विया डिसोजा, रिन्सिया डॅशमी पिंटो, दीपक सावियो अंद्रादे, डॉमिनिक क्रासा आनी कुटुंब. सक्सेसफुल ऑपरेशन जावचे पसत अर्गामेज दिता बाळक जेजूचे एक भक्तीक. तशेंच भुरग्यांचे देणें मेळचे पसत जुलियट आनी ऑल्विन गोन्साल्वेस अर्गामेज दितात. प्रत्येक इर्द पसत रेस्ली रॉबिन आनी कुटुंब. इवान डिसिल्वा हाच्या बऱ्या भलायके पसत मीज दितात संतोष डिसिल्वा. प्रत्येक इर्द पसत शायल. तशेंच फ्रीडा डिकोन्ना. प्रत्येक इर्द पसत दीपक सावियो अंद्रादे. बरें काम मेळचे पसत शर्विन श्रीन पॅट्रिक. तशेंच फ्रांसीस बरें काम पावो जावचे पसत. ट्रिजा डिसोजा हेच्या आत्म्याक मीज दितात मरिना डिसोजा. आल्बर्ट बर्बोजा हाच्या आत्म्याक मीज दितात विनिता डिसोजा. कुटुंबांत अंतरल्या सर आत्म्याक ॲलिस डिसोजा. पॉलिन डिसोजाच्या आत्म्याक अनिता डिसोजा. डॉमिनिक पिंटोच्या आत्म्याक रोशन पिंटो. एवलिन क्रिस्टीन हिच्या आत्म्याक रोशन पिंटो. रुपेश पिंटो हाच्या आत्म्याक रोशन पिंटो. आयरीन कार्डोजा हिच्या आत्म्याक वीरा पिंटो आनी कुटुंब. मेरी ट्रिजा अंद्रादे हिच्या आत्म्याक दीपक सावियो अंद्रादे. पॉलिन अंद्रादे हिच्या आत्म्याक दीपक सावियो अंद्रादे. गिल्बर्ट आनी ट्रिजा क्रास्टा हांच्या आत्म्याक डॉमिनिक क्रास्टा आनी कुटुंब. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोवन बापा मंदिरान जमल्या. भक्ती मारान खावत्या काळजान कुटुंबा स्विरिता. महिमा तुजी सदा संतोषान गायता. पातकां आमची बगस म्हूण मागता. नवेचीनी कादार लालेता. सावळे तुझे रावो काशेता. बापा आमकां तुझे बेसा. संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळजान बलिदान भेटोवन बापा मंदिरान जमल्या. भक्ती मानान खालत्या काळजान कुटुंबा स्पिरिता. महिमा तुजी सदा संतोषान गायता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जर तर एका व्यक्तीचे जिवीत पाड करूंक जाय तर एका व्यक्तीक व्यक्ती बदलावण हाडूंक जाय तर फाटल्यान आसचे एक हातेर मोग. एका व्यक्तीच्या कोट्याचीन पातावन ताका मेकळो करी जाय तर हातेर आसा मोग. आयचे पयले वसाप मोगा विशयान शिकयता. खंयच्या रितीर एकल्यान आनेकल्याक मोगान स्विकार करी जाय. खंयच्या रितीर एक भाव आनी भयणी बरी आमी दुसऱ्यांक स्विकार करीत जाय म्हणलें आयच्या पयल्या वाचपांत आज आमकां शिकयता. तर
आमच्या जिविताचेर एक आज नदर मारया. कसो आसा म्हजो संबंध म्हज्या भावा आनी भयणी थंय. कसो आसा म्हजो संबंध सेसामारा थंय. कसो आसा म्हजो संबंध हांवें काम करच्या जाग्यार. कसो आसा म्हजो संबंध हांवें वेव्हार करच्या जाग्यार. तो मोग आसोगी वा फारीकपणाचो संबंध, रागाचो संबंध वा दुसऱ्यांचे जिवेस पाड करीचय म्हणले ती इच्छा मनान दवरून हांवें करची सर्व कार्यां. तर मोगाच्या न्हू, खंडीत जावन आमच्या जिवितांत उणेपण आसा. खंडीत जावन आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी चुकल्या दुसऱ्यांक मोगान स्विकार करूंक. त्या देखून आयचे मिसाचे बलिदान बडयत आसतना देवा लागीं आमची सर्व पातकां उसारया, ताज्या लागीं बोगसणे मागया आनी आयचे हे मिसाचे बलिदान नितळ आनी निर्मळ काळजान भेटोवंक जाय जाल्लो आदार आनी कृपा त्याच देवा तावन आमी मागून घेवया. सर्व आमी सांगात म्हणोवया. हांव पातकी आनी तुमकां भाऊ भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून म्हज्यो सदांच संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान बरोवन बागेवन जोसेफाताक आपल्या शिडयापासून आपलो जीव दिलो. तुझे पवित्र सभेंत त्या आत्म्याची पदवी अजूनही दाखय आनी आमी आमच्या भाव भयणी पासून जीव दिवंक फाटी सरना जावच्याक आमकां ह्या मोगाच्या आत्म्यान शक्तिवंत कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझ्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलोन फिलोमेनाक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भोवमोगाच्या भावा, तुजो मोग बायपास पळोवन म्हाका व्हड संतोश आनी उर्बा भोगता. कित्याक तुवें देवाचे परजेची काळजां संतोषभरीत केल्याय म्हणली खबर म्हाका येवन पावल्या. त्या पासून तुवें करूंक जाय तें फर्मावंक क्रिस्तांतय म्हाका धैर्य आसलें तरी मोगाक लागून तुजे लागीं विनातिकान विसारचें बरें म्हूण म्हाका दिसलें. वय, हांव पावल, क्रिस्ता जेजूचो दूत, पूण आतां ताचे खातीर बंदिवान म्हज्या बंदडेच्या दिसांनी हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेझिमा खातीर तुजे लागीं प्रार्थिता. खरोच तो आतां ओनेझिम म्हणजे उपकाराक पडचो. आदीं तो तुका उपकाराक पडलो ना, पूण आतां जशें तुका तशें म्हाका तो उपकाराक पडटा तसलो जाला. हाकाच हांव आतां तुजे सारशीन पाटीं धाडटां. तशें म्हळ्यार म्हज्या काळजाचो वांटोच तुका धाडला म्हूण चिंत. ताका म्हजे सारशीन दवरूंक म्हाका आशा आसली. सुवार्ते खातीर हांव बंदेंत आसता पर्यंत तुज्या नांवान म्हजी सेवा साकरी करूंक तो जातो म्हूण हांवें चिंतलें. पूण तुजी कापल्यात नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुवें कुशेन करूंक आसलो उपकार हांवें बलात्कारान जायसो करूंक म्हाका नाका आसलें. थोडो काळ तुका तो चुकलो, पूण
तुजे सवेन तो सदांकाळ आसतलो देखून तो तुका सुकलो जावयेत. आनीक तो गुलाम न्ही पूण गुलामा परस व्हड म्हणजे तुका मोगाचो भाव. म्हाका तो अपुरबायचो सै पूण म्हजे परस चड तुका. तुजे बरीच मनीस आनी क्रिस्तांतय भाव जाल्ल्यान कितले अपुरबायचो तुका तो जावचो ना. एक भावार्थान तुजो सहभागी म्हूण तुवें म्हाका लेखताय जाल्यार म्हाकाय दिताय तसलो स्वागत ताकाय दी. ताणें कांय तुका दुखयलां वा नश्ट केलां जाल्यार तो हांव भरती करतां. हांव पावल म्हज्याच हातान हें बरयतां. तुका कितें देवें आसा तें हांव फारीक करतां. तुज्या जिवाकच तूं म्हजो ऋणी म्हूण हांवें तुका सांगची गरज ना म्हूण दिसता. पळय बाबा, तूंच म्हाका क्रिस्तांतय उपकारा पडचो तसलो जायजे म्हूण म्हजी आशा. तर क्रिस्तांतय म्हजें काळीज बुजवणेन बर. देवाचें उतार हें श्लोक. जसो कुमकदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. जसो कुमकदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. सर्वेस्पर सदांच विश्वासी पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्यायनीत जोड दिता तो. भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो सांकळी तो तुटोवन उडयता. श्लोक. जसो कुमकदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता. बागवाल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर परगव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवींक तो सांबाळटा. श्लोक. जसो कुमकदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. सर्वेस्पर नितिवंतांची आपुरबाय करता पूण खोट्यांच्यो आलोचन्यो निर्फळ करता. सर्वेस्पर सदांकाल राजवाड चलयतलो. हे सियोना तुजो देव संततीच्या संततेक तुजो राय जातलो. श्लोक. जसो कुमकदार जावन आसा जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. उद्गार. Servisporace jay, Alleluia. Servisporace jay, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Servisporace jay, Alleluia. Yehud behud yarya, Somya bhakti vandiya. Argata kami divya, Gita gavullasiya. Servisporace jay, Alleluia. Servisporace jay, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Servisporace jay, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. देवाचे राज्य केदाळा येवचेर आसा अशें म्हणून फारिजेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचे राज्य दोळ्याक दिसचे बरी येना, वा पळय ते हांगा आसा आनी पळय ते थंय आसा म्हणून कोणी मुनासो ना. कित्याक देवाचे राज्य तुमचे मदेंच आसा. उपरांत तो आपल्या शिसां लागीं म्हणालो, मनशा पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय तो हांगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटाले, पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात. जग लावणे मारतना जशें एका पंथा तावन आनी एक पंथा पर्यंत मोळप तळतळटा, तशें मनशा पूत आपल्या दिसा दिश्टी पडटलो. पूण ताचे पयलें ताणें जायतें सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका निरा करूंक आसा. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता.
ओलिविया स्मिथ एकलें तरणाटें बिझनेस वुमन सकाळीं दफ्तराक येच्या पयलें एक दीस एका काफेटेरियान बसून कॉफी ब्रेकफास्ट घेवन आशिल्लें. अशें थोड्याच वेळांनी कॉफेटेरियांतून भायर तें पळयत आसतना एकलो मागसो आपल्या हातांत कॉयन घेवन लॅक करनाशिल्लो. ताजें तोंड पळयतना कितें हाका भोगलें. एक पडी तो लॅक करता ताजें कॉयन पाटी वयर पळोवचें आनी परत पाटी तें कॉयनां लॅक करचीं. अकरेक तो तरणाटो मागसो कॅफेटेरियाक भितर येता आनी कितेंगी उलोवन आसता ते कॅफेटेरियान आसल्या कडेन. इल्लोसो वेळ उलोवन पाटी आपली हातांत आसली नाणयां मेजून फाटीं पळयता वयर पळयता आनी परत थंयच्यान भायर सरलो. तितलें पळय तें सगळें ऑब्जर्व करनासलें ओलिविया स्मिथ ह्या मागतेल्या लागीं एक च्या पिवंक जाल्यार ताज्या लागीं पयशे नात म्हणलें सत ताज्या मोती घेता. तवळ ओलिविया स्मिथ ताका आपयता आनी सांगता हांगा ये बस. ताका कॉफी आनी सँडवीच घेवन ताका दिता. अशें कॉफी पियेत आसतना हो मागसो मनीस तरणाटो अशें उलोवन सांगता म्हजें नांव लियाम. हांव 2 वर्सांचो आसतना म्हजी आवय सरली. ताजे उपरांत हांव बापूय सांगता व्हड जालो. बापूय म्हाका बरोवकन पळयनासलो जायते मार्क घालतालो. अशें म्हज्या बापूयचे मार खावन पुरो जावन 9 वर्सांच्या प्रायर हांव घर सोडून धांवलो. पूण घर सोडून धांवले उपरांत संवसारांत म्हाका तितलें बरेंपण म्हाका भोगूंक ना. मस्त सलवणी हांवें पळयली आनी मस्त जिणयेंत मस्त मारी हांवें केले. म्हाका जिणयेंत वयर येवंक साध्य जावंक ना. ताजे उपरांत कॉफी आनी सँडवीच खावन लियाम ओलिविया स्मिथाक बरें मागता आनी थंयच्यान भायर येता. अशें गेल्या उपरांत नीट तो कावंटराक वचून एका टिश्यू पेपरार बरयता थोडी उतरां आनी तें टिश्यू पेपर थंय आसल्या चेड्या लागीं वचून ओलिविया स्मिथाक दिवंक सांगता. ओलिविया स्मिथ तें टिश्यू पेपर उक्ते घेवन पळयता आनी वाचता आनी वाचले उपरांत ओलिविया स्मिथाच्या दोळ्यांतल्यान दुकां भायर सरतात. तातूंत ताणें बरयल्लें जिवितांत सलवणी हांवें साकले उपरांत जिवितच म्हाका नाका म्हणून भोगलें आनी सुसायड करच्या पयलें 1 ग्लास वन्न कॉफी म्हणी पियोवन हांव सुसायड करता हें चिंता घेवन आज हांगासर आयिल्लो. पूण तुजे लागीं भेटले उपरांत आनी थोडे वेळ तुजे लागीं उलयले उपरांत म्हाका अशें भोगलें ह्या संवसारांत आनीकी जायतो बरो लोक आसा आनी हांवें जिवंक जाय. हांव सुसायड करचो ना. तुज्या खातीर हांव सुसायड करचो ना. ओलिविया स्मिथ ते टिश्यू पेपर घेवन भायर धांवता आनी तो लियाम ताका भायर मेळटा. ओलिविया स्मिथ ताज्याच कंपनींत त्या लियामाक काम दिता ड्रायव्हराचें काम दिता. उपरांत थोड्याच म्हयन्यांनी आनी अशें वर्सां गेल्ल्या उपरांत लियामाची स्थिती गती अशी बरी जाता आनी 2017 वर्सांत 2017 लियाम आनी ओलिविया स्मिथ काजार जावन लग्न बांदांत एक जातात. घडली काणी न्ही नीज घडीत. कशें ओलिविया स्मिथान त्या दीस 1 कप कॉफी आनी सँडवीच दिवन एकल्याचें जिवीत बदलिलें. मरण वा सुसायड करूंक व्यक्तीक ताका बरें वाटेक हाडलें. ताजे उपरांत ताका ताजें सांगत दिवन ताका काम मेळोवचे वरी करन ताजें जिवीत ताणें बदललें. केवल मोगा निमती मात्र सादी आसा. तर मोगाचें न्हू. आयच्या वाचपाचेर पयले वाचपाचेर थोडो नियाळ आज आमी करया. आयचें वाचप अर्थ जायचे तर ताज्या फाटल्यान असलें ल्हानशें बॅकग्रावंड आमकां कळीत जायचें. नाजाल्यार इल्लेशें कश्ट समजोवंक. हें कागात सांत पावल फिलोमेनाक बरयता. फिलोमेन म्हळ्यार कोण? मस्त गरजेचो मनीस. एक नवरदेक मनीस ताज्या टावनान
आनी आयच्या वाचपाची सुरवेली उतरांनी आमकां कळटा ओनेस्मस फिलोमेन ताज्या फिरगजेंत वा ताज्या इगर्जेंत ओडलो मनीस, ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ एक सांगणी आसा. गांवांत बारी ओडलो मनीस सक्कडी करचे नांवा खातीर, पूण ताज्या सकल आसच्या कामागारांक तो खंयच्या रितीर पळयतलो. ताज्या सांगत आसलो एकलो गुलाम ओनेझिम हाजी कश्ट सोसून जायनासतना ओनेझिम काम सोडून धांवता, गांव सोडून धांवता. आनी असो ओनेझिम गांव सोडून धांवल्लो सांग पावलूक रोमान बेडता आनी रोमान तांची वळख जाता. आनी ओनेझिम आनी पावलू थोडो तेम सांगता. जियेले उपरांत ओनेझिम क्रिस्तांव जाता. आनी हाज्या उपरांत सांग पावलो फिलोमेना कागद बरोवन सांगता, आज तूं ओनेझिमाक स्विकार कर. तो तुजो गुलाम न्ही, तो तुजो भाव. म्हज्याच काळजाच्या कुडक्या वरी हांव ताका तुजे थंय परत धरतां. आनी तुवें ताका तुज्याच भावा वरी मोग करूंक जाय आनी ताका बरें करून पळय. गुलामा भशेन न्हय, बगार मोगांत. त्या देखून आयच्या वाचपाची सुरेची उतरांच सांग पावलो फिलोमेनाक सांगता, तुजो मोग आनी मायपास पळोवन म्हाका व्हड संतोश आनी उर्बा भोगता. कित्याक देवाच्या परजेची काळजां संतोश भरीत केल्याय म्हणली खबर म्हाका येवन पावल्या. थोडे फावटी भायर लोकां लागीं मोगा विशयांत शर्माव दिवंक म्हाका बारीक इजी जाता. जर तर जियेना, हांव तो मोग म्हज्या जिवितांत हांव जियेना, दुसऱ्या सांगाता जियेताना मोग हांव दाखयना, तर म्हजे ब्रदर्स ह्या कुशीन बसल्यात. खंडीत जावन ते सांगतले, फादर रॉवेलान व्हडलें सोडलें, व्हडली रयलां सोडली मोगा विशयांत. पूण जियेतना ताज्या सांगता जियेतना येवंक कोंडूस. खंडीत जावन ते सांगतले फाटल्यान रावन. थोड साबार फावटी आमी लोकांच्या मुखार बरी एक नदर दाखोवच्या खातीर आमी व्हडले आमचे जिवीत दाखयता. बारी बरो मोगाळ उतरां, इगर्जेंत बारी मनादीक जागो. पूण घरा पावतना खंयच्या रितीर आसा म्हजें जिवीत विचारूंक जाय जावं. खंडीत जावन साबार फावटी आमी फिलोमेनाच्या रितीर आसता. लोकांक बारी मोगाळ, मायपासी, मोगाचो मनीस. पूण ताज्याच सकल काम करच्या व्यक्तीक तो एक टेरर, हिटलर. पूण भायर लोकां लागीं बारी बरो मनीस. जायते फावटी आमकां आयकूंक मेळटा, मायन सुने विशयान सांगचें. एक दीस एकली स्त्री आयली, सासूमाय, फादर सांगा फादर म्हज्या सुनेक. मायान तावन सुने विशयांत बरी उतरां आयकूंक मेळची मस्त उणी. मुखार म्हणी सट्टली चिंता बरी उतरां. माय सांगा लागली, फादर हांवें च्या केल्या, ताका च्या मारूंक म्हणी जायना गी, तेय हांवें ताका करून दिजे गी. तुवें च्या केल्या, तुका च्या मारूंक जायना गी, तुज्या काणसुला 4 वाजयजे. हांवें सांगलें तशेंच तुज्या काणसुला 4 वाजयजे, च्या मारचें न्ही तुज्या सुनेन. च्या केल्या तुका च्या मारूंक कळना गी. फादर वस्तू रुंबळून घाला, ताका भितर हाडूंक जाल्यार जायना गी. गेले ती 3 वर्सां कोण आंजबुडवो येवन वस्तूर भितर हाडटलो गी. तूं सारतली न्ही. आज घरा सून आयला म्हणून सुनेन काम करी जाय गी. तुजें काम तुका करूंक जायना गी. पूण लोकां मुखार बारी बरी मनशां, बारी मोगाळ. पूण घरांत जर तर हांव म्हज्या सुनेचो मोग करता, तर एक दीस हांवें सुनेची वस्तू रुंबळ्यार कांय मापाताक जायना. तो जावन आसा मोग, आनी सुनी तुजी मोग करतली. जर तर सासूमाई जावन हांवें सुनेचेर थोडो मोग दाखयल्यार खंडीत जावन सून मस्त मोग फाटी दितली. सून तुजी गुलाम न्ही. तशेंच सुनेनी मायचो मोग करूंक जाय. केवल मोगान मात्र एकामेकांनी जिखयत शिवाय रुली रेगरेंत आमकां जिखोवंक साध्य ना. घरचें काम आसा, वांटेकन करा, कितें जावंक आसा. केवल काजारे विशयान मात्र हांवें सांगचें समानय. ह्या जाका विशयांत हांवें सांगूंक जाय,
सगळी पाड म्हणून सांगना हांव, पूण थोडे पाडी आसात. विकारान काजी तोरांक खंयच्या रितीर पळयतात. सगळी पाड म्हणून न्ही, सकाळा कडेन अशें जाता म्हणून सांगनाकात. पूण फ्रिज लॉक करून दवरचे विगारी आसात. बरें रांदले तांच्या रुमान दवर नासचे तसलेय आसात. असली गणितां जायती आमकां मेळटात. सगळी बरें म्हणून सांगूंक जायना, सगळी पाड म्हणून सांगूंक जायना. मस्तून बरे मनीस आसात, पूण खोटे मनीस ह्या जाग जावनी आसात. पूण लोकांक मोगाच्या विशयान बरो शर्मो दिवचो, पूण आमच्या जिवितांत जसं आमी मोगाचें जिवीत जियेना जाल्यार कशें जायत. कॉन्व्हेंटांनी तशेंच जाता साबार फावटी. सिनियर सिस्टम ज्युनियर सिस्टम म्हणलो ताफावाद. जर तर एकामेकाक आमी जिखोवंक जाय तर केवळ मोगातावन मात्र जिखोवंक जाता. जर तर कशें आसा म्हजें नडतें, कशें आसा म्हजें जिवीत, कशीं आसात म्हजीं उतरां, कशी आसात म्हज्यो करण्यो. जर तर म्हज्याच कुटुंबांत, म्हज्याच कम्युनिटींत, म्हज्याच घरा प्रायवंत आसा तर खंयच्या रितीर हांव जियेतां, खंयच्या रितीर हांव उलयतां, खंयच्या रितीर म्हज्यो करण्यो हांव तांकां दाखयतां. केवळ मोगान मात्र एक कुटुंब बांदूंक साध्य. जर तर मोग ना तर खंडीत जावन वर्ल्ड वॉर 3 हर एक दिसा त्या घरांनी जाता. त्या देखून साम पावल आयच्या पयल्या वाचपान सांगता, आज हांव म्हज्या काळजाच्या कुडक्याक मोगान हांव तुज्या लागीं परत धाडटां. ताका म्हज्या सांगात हांव दवरूंक आशिल्लो, पूण आज हांव तुका फाटीं धाडटां. मोगान पळय, गुलाम न्ही, बगार. तुजो भावा भशेन लेख. देवान आम्हा सर्वांक आमकां रचलें, आनी देवान आमकां सर्वांक रचतना ताज्या स्वरुपासून सारकेंच जावन आमकां देवान रचलो. आनी त्याच जेजू क्रिस्तान ताज्या कुर्सार मरून रक्तांद्वारे आनी पुन्हा जिवंतपणाद्वारे आम्हा सर्वांक देवा बापाची पोसकी भुरगीं जावन घेतल्यांत. म्हज्या घरा तो कामाचो जावंक पुरो वा कामाची जावंक पुरो, म्हज्या बिझनेसांत तो कामाचो जावंक पुरो, म्हज्या की उणें ताका पगार मेळटा जावंक पुरो, हांव ऑफिसांत हाय पोजिशनार आसो जावंक पुरो. हर एका मनशांक आमी मोगान आनी माया मोगान लेखूंक जाय. एका मनशाक उणो पगार मेळटा म्हणून ताका तिरस्कार करूंक न्ही, पगार मोगान आमी स्विकार करूंक जाय. साम पावल सांगता, हो ओनेझिम तुवें तुका नाका म्हणून जाल्लो, तुजोच गुलाम आज बरो मनीस पवित्र स्थान घेतला, तुज्या सांगाताच तो एक जाला. त्या देखून मोगान लेख. त्या देखून क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कशें आसा म्हजें जिवीत, कशें आसा म्हजें कुटुंबाचें जिवीत, कशें आसा म्हजें जिवीत ऑफिसांत, कशें आसा म्हजें जिवीत हांवें काम करच्या जाग्यार. मोगाच्या मंदमेंतांत बरयल्लें तें जिवीत गी, वा केवळ म्हज्या स्वार्था खातीर हांव जियेतां, केवळ पयशां खातीर हांव जियेतां, दुसऱ्यांक सलवणी दिवन म्हाका जिखोवंक जाय म्हणल्यार त्या उद्देशान हांव जियेतां. साम पावलो आज आमकां स्पश्ट रितीन आपोवणें दिता. आमी सर्वांनी एकामेकाक वेंगूंक जाय मोगान, कित्याक आमी सर्व देवाची भुरगीं, आमी सर्व क्रिस्ताक नसल्लीं, आनी आमी सर्व त्याच क्रिस्तांत एक जावची. त्या देखून म्हजें जिवीत आनी तुमचें जिवीत, आमचें जिवीत मोगाच्या मंदमेंतांत बरयल्लें जायचें. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जिवितांत सलवणी आसा गी मस्त आसा, जिवितांत कश्ट आसात गी मस्त आसात, जिवितांत जिवीतच नाका म्हणले चिंताप आसा गी खंडी जावन येवन आसूंक पुरो. म्हणजेच हांवें मोग केल्ले मनशान म्हाकाच हात दिलो न्हय म्हणलें सिच्युएशन जायते फावटी आमच्या जिवितांत येवन आसूंक पुरो. पूण आज उडास दवरया, देव आम्हा सर्वांक सांडिना. आज सकाळी एक जाल्लें घडीत तुमच्या मुखार दवरता आनी हाजे उपरांत म्हजो शर्म आखेर करता. देव आम्हा सर्वांचो मोग करता, कसलोच ताफावाद नासतना मोग करता. म्हणल्या खातीर एक रुजवात आज सकाळी ह्या देव टेंपलाक आयिल्ली. एकलो युवक आयिल्लो, अर्गान सावन थोडे पयशे दिवंक आशिल्लो, आनी हांवें स्विकार करून रेसीद बरोवन दितना तो सांगा लागलो, फादर म्हज्या नांवार न्ही, म्हज्या इश्ट आनी ताज्या बायलेच्या नांवार रिसीद बरोवंक जाय. हांवें ओके सांगलें.
आनी उपरांत नांव बरयत आसतना एक मुस्लीम स्त्री आनी मुस्लीम बाबाचें नांव ताणें दिलें आनी हांवें बरयलें. रिसी ताका दिल्ले उपरांत हांवें विचारलें हे हाज्या फाटल्यान खालेगी खाणी आसा म्हणल्या वरी म्हाका भोगता कितें जावन आसा. तो म्हाका सांगूंक लागलो फादर हे जोडे अबुधाबींत काम करनासा फाटल्या 7 वर्सां खाजार जिबीची येयलें तांकां भुरगीं जावनात. 5 वर्सां सर वखदां तांणी केलीं सर दाक्तरां कडेन गेलीं कांयच जावना आनी अकरेक भुरगीं जावची जाता म्हणल्यार ती आशाच सोडून सोडली. तशें गेल्या ते वर्सा फाटयेच्या पयलें हो ताजो इश्ट अशें मेळ्ळ्या वेळार सांगूंक लागलो जिवितांत इतलें काम करचे पयशे पुरो आसात पूण कोणा खातीर भुरगीं नात. जर ह्या क्रिस्तांव बाबान ताका सांगलें तूं भियेनाका हांव जेजू बाळका कडेन मागतां आनी तूंय माग कालय बरेंपण जातलें. तशें तो सांगूंक लागलो हर एक ब्रेस्तार हांव हांगा येतलो फादर आनी म्हज्या इश्टा खातीर हांव मागतलो ताका एक भुरगें जायचें म्हणून हांव मागतलो. आनी तो सांगूंक लागलो फादर 1 वर्सा भितर तांकां भुरगें जालें आनी आज म्हाका ताणें पयशे दिवन धाडल्यात वचून त्या देव तेंपलाक अर्गां जावन पयशे दी त्या जेजूच्या नांवान तुवें मागणें केले निमते त्या जेजूच्या नांवान आमच्या कुटुंबाक एक भुरगें जालां. प्रेज द लॉर्ड. देव हर एकल्यांचो मोग करता. देव ताफावाद करिना हांव क्रिस्तांव तो हिंदू तो मुस्लीम तो जैन आसूं म्हणून देव ताफावाद करिना. हर एकल्या मुखार देव हर एकल्यांक देव जावन आसा बापय. त्याच रितीर हांवें सर्वस्व मोग करूंक जाय. म्हज्या कुटुंबांत आसल्यांक दुवेच्या दोळ्यांक तूप सुनेच्या दोळ्यांक सुनो तसलो ताफावत करूंक ना. हर एकल्यांक हांवें मोगान लेखूंक जाय. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हांव एकलो ह्या जाग सावन हांव म्हज्या सांगाता कोण ह्या जाग आसात आनी ब्रदर्स आसात हांवें तांचो मोग करूंक जाय. जर तर तांच्या जिवितांत कांय कश्ट आयले तर हांवें उबें रावूंक जाय. जर तर ताणें कोणी पिडा शिडंत आसा तर हांवें तांची सेवा करूंक जाय. हे म्हजें जिवीत हांव म्हज्या कम्युनिटीन जियेत आसतना हांवें म्हज्या भावांचो म्हज्या सांगात आसल्या ह्या जागांचो हांवें तांचो मोग करूंक जाय. कुटुंबांत आसची तुमी एकामेकाचो मोग करा. केवळ तुमच्या भुरग्यांचो मात्र न्ही घरा आयल्या सुनयचोय मोग करा. हर एकल्यांचो मोग करा. तोवळ मात्र एक बरें समाज आनी बरें कुटुंब आमी बांदूंक शकतले. हांव तसो जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आशिर्वाद दिवं दी आनी अशें एक बरें जिवीत जियोंक जाय जालो आदार आनी कृपा तसो दिवं दी म्हणून आमी मागया. Dirve Magrupe Na Somya Mujhe lagi Jeevan mujhe Dene tujhe Arpita He dunya Santos ullas Mujhe jiniye so Undia sobe betom dita Kesani paul mujhe kuri so Vaina sobe betom dita Mola dikirve Bhagavan rupe Na somya mujhe lagi जीवन मुझे मेरे तुझे अर्पिता हे दुनिया. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर उदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक भोव कणवळ्या बापा आमच्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ज्या बावर्तांत बगेवन जोसेफातान रगत वरण साक्षी दिल्या त्याच बावर्तांत आमकां तीर कर. अशें आमच्या काळार जेजूक आमी गवाय दिवंक फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो
हो काय दोन्ही ते सोने आमच्या फायदे असो. जोसेफा तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आपले रगत वारवन तुझी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुझे बोळ संपूर्ण कायेक परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेची निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 galvaranțo servesc portu, sărgane संसार भरला तुझ्या वैभवान, उर सर्गी दुखा जय जय, सर्वस परेशानामी एखादा काळ जय, उर सर्गी दुखा जय जय. बापा तू खरोच तू पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. त्याच परेच्या वाण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नव्या आनी ससले कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सो गुड परगटोया. Sonia Jesu आमी हो उंडो काता आनी एका सिद्ले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवित उंडो आनी सोडूनचे काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेला आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची एकाकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मोरया देवाच्या माये सांगाती बागेवंत जुजे तिजो निश्कळंकपती आनी बागेवंत धर्मदूतांनी सर उकाळी. तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुसेला मुशिता तशें आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळ्ळेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतली आमकां निवार. सरस्पर सौर वायटांतली आमकां निवार. दायक पूण ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागेर आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सौर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दीन एकवटान सांबाळ.
तुझी येताने राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे असो. तुमचे सवाय असो. माया मोगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाव करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाव करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाव करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमे जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप कडलेली ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुमच्या देवच्या म्हाका पावना पूण देवतरणीच म्हाका भलायकी मेळटली. भलायकी मेळटली. मुझे मास करेंकान साकून पोळया गोडसाण काळजाक मुमच्या लागल्या तान बागया म्हज्या रक्तान आमचे काळीज त्रेकता Gesù tuka laleta tuci vat poletasa tuka geu vorasheta amche kalis trekta Gesù tuka laleta तुझी वाट पळयतासा तुका घेव ओडाशेता. Zokon moje maskata ragat moje piyeta to moje soberauta avitacha sangata amche kaळीज त्रेकता Gesù tuka laleta tuci vat poletasa tuka घेव ओडाशेता आमचे काळीज त्रेकता Gesù tuka laleta तुझी वाट पळयतासा तुका घेव ओडाशेता. प्रार्थुया. मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां गटायाने तीर दिता त्या तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान भर अशें बागेवन जोसेफाच्या पावलांनी चलोवंक पवित्र सभेच्या मानान एकवटा खातीर आमचे जिवीत आमी कुशेन करसूंक फावो ही आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. दायकन बसात.
कार्मेल क्रिसमस कॅरल्स हर एक वर्सा डिसेंबर म्हयन्यांत हांगासर क्रिसमस कॅरलांचो स्पर्धो आसतलो आनी ह्या वर्सा डिसेंबराच्या 13 तारखेक सांजेर 5 वरार कॅरल कॉम्पिटिशन आसतलें. हांगासर 4 विभागांत कॉम्पिटिशन आसतलीं. पयलो विभाग 20 वर्सां भितरले पंगड, दुसरो विभाग 21 वर्सां और 21 इयर्स अबाव, तिसरो धार्मिक वा रिलिजियस, चवथो आंतर फिरगज विभाग. जर तर कोणाक तर ह्या कॉम्पिटिशनान पात्र घेवंक मोन आसा तुमी तुमची नांवां आमचे थंय रजिस्टर करचीं. नमान बाळोक जेजू म्हयनाळे पत्र मॅगझीन आमच्या स्टॉलांत विक्रापाक आसा, तुमी घेवचें. डिसेंबर आनी जानेवारीचो विशेष अंको नमान बाळोक जेजू दितलो. हें टेंपल देव टेंपल बांदून 25 वर्सां संपवच्या वक्ता हे विशेष अंको आमी काडटले. जर तर कोणाक तर अर्गां ब्लॉक दिवंक जाय तर वा एडवर्टायजार दिवंक जाय तर तुमी नमान बाळोक जेजूच्या दफ्तरान मेळचें. भारताच्या संविधानाच्या 74th तिदुवणे काल आणि कर्नाटक नगरपालिका कायद्यानुसार मंगळूर शहराच्या कॉर्पोरेशनाच्या 60 वार्डांनी वार्ड समिती रचोवंकचे प्रयत्न जावन आसा. हर एक वार्डांत 10 जण समितीचे सांदे आसतले. आसक्तदारांनी उमेदवारांनी तुमचे एप्लिकेशन नोव्हेंबराच्या 17 तारखे भितर अर्जो तुमी दिवच्यो. सडीत विवर तुमच्या विगारांतावन वा DSCच्या लायक आयोगांतावन तुमी घेवचें. येवच्या आयतारा 15 तारखेर बेंदूर चर्च हॉल हांगासर 3 वरार जे कोणाक सर्तीक विवर जाय वा आपले एप्लिकेशन दिवंक जाय तर तुमी हांगासर मेळचें. सर उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसुनेयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. प्रागाच्या बळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सो मी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सरतराच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वैज म्हणलें हांव ताका फावो जालें. नेनारां शिकयले जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या त्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करता तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. थोडो वेळ माऊन रावून सर आमची तेसावां बाळका जेजूच्या पांयां तोळा समर्पून दिवया. प्रार्थुया. ए बगेवून जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पेतरां उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवं उखल्लो आसता. तुका पातळीन उलो मारतल्या सक्तान दयेन आयक आनी तुज्या बेसावान भर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां वगोस आनी आमकां ताणेर पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस आनी जालो. आमचे मदेंचे येलो. आनी देवाचो पूत मनीस आनी जालो. आमचे मदेंचे येलो. आनी देवाचो पूत मनीस आनी जालो. आमचे मदेंचे येलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जशी आदी तशी सदां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जशी आदी तशी सदां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जशी आदी तशी सदां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे.
हे आज्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कुळचे दिश्ट घालून तुझे मुखासर पुढे आमी मागता तुझे इतले बिरमोतीन बरले मावाळ काळेज आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतले हत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवून दी काड आमचे वेले कस्ट आनी रास तुजी कुमोक आनी बुजोवान आमकां धाड बापा आनी पवित्र संगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळका जितान मेळिल्ल्या सर उपकारा अर्गां दिवन सांगाता आमी म्हणया हे भोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा तुवें आमकां दये केले दावडा उपकारा खातीर आमचे मेठो कमी आयल्या तुज्या कुडींनी आमी वर्णितल्या तू जावन आसा आमचो देव रस्तान सांबाळणार आमची सगळी पत्नी तुजेर आमी दवरता तुज्या इमाचे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून सकृस्तो तुझ्या मान दिवली देवीक मजत जोडून दी सस्तुती आनी महिमा सांग तुका बाळका जेजू. आमेन. सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावू आनी तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरू तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिव जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. जेजू बाळका मुली सारखा भोव सुंदर सोबीत माणका बाळगुंद गोपात आमकां सुखात आनी दुखात ये जेजू तुझा म्हजो वासरो तू राव राव जेजू तुझे बीन ना कोण दुसरो ये सांगता ये जेजू तुझा म्हजो वासरो तू राव राव जेजू तुझे बीन ना कोण दुसरो मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां मोरी आशिर्वाद आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेने वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.